Hi guys, good morning. So because I have nobody, so somebody came. Okay, somebody came. ये fan no चलना म्हणलं वाल लागोना तेका लागोन मागेलो ताव पडलो हा तेका लागोन थोडे दीस मागेलो वॉइस क्लियर येवपाना म्हाका इंटू फॅमिली मेंबरांनी मेसेज केले थँक यू सो मच की आवाज क्लियर ना म्हणून येस आय अग्री टू इट कित्याक तरी पूण हांवें मायक घायला तरी पूण हें कसो क्लियर येवपाना कित्याक म्हाजो तावो पडलोलो आजून रिकवर जावना जाता रिकवर स्लोली आणि आमच्या दोरा तुमगे प्रे आसा आनी बेगिना बरें जाल्या परम आनी मागीर बेश्टी येयलोले बाल्टीमार सांगपा सो तेगे बाल्टीम आमगे तो येयला ते फेना चोवपा सो तो बाबा सांगोन गेलो तूं उलयताय तितून गायक येता आसतलो सकाळी शूट केलोले ब्रेकफास्ट कितें कोता तेन्ना तुमकां दाखयलोले आयज आमलेट आनी ब्रेड खायलो तो तेचे उपरांत कांय शूट करूनच ताव सामको ना सामको पडलोलो हा उलयत बी कितें काय आयकयना आनी प्लस गरमी चड जात न्हू गरमी सोसूंक जायना प्लस एसी सर्विसींग अपॉयंटमेंट बूक केला ते खबर ना ते केन्ना येतोय ते आनी आयज संडे न्हू सो ते हाल्याना परवा येयल्या पळय म्हणून प्लस खबर ना केन्ना येतो हाल्या कहलो ब्लॉग वयता तो बी खबर ना काय शूट केलो ना काय बॅकअप ना जालो तो फायनली हांवें घायलो बॅकअप आनी काय ना बाल्टीम हालना बाल्टीम मागीर हा सो चोवपा जाय कशें कितें ते सांगपा येयलो बरें दिसलें तुका वॉट्सॅपार म्हयन्या पयलीं वॉट्सॅपार मेसेज घायलो न्ही बाल्टीम हा म्हणून ओके तुमकां मागीर मेळटा बाबा ना वयता बी हाय गायज गुड मॉर्निंग सगळी कशी हाय न्हू बरी सगळी आमी बी हाय सगळी बरी आनी आतां जाता रिकवर जालें ताव बी सुटल मागे मातसो ओके आनी रेडी जाला बेड बी सायडीक काडा आनी आयज येता एसी मेकॅनीक एसी 2 दीस जाले न्हू सापूच चलना गरमी जायना आनी सोंसपा आनी आमगे न्हू पत्र्यांचे न्हू सापूच सापूच सोसूंक जायना गरमी म्हाका वांगडा सापूच जायना सोसूं आतां गरमी पत्र्यांचेर आनी गरमी जाता एसी बसोन एसी 2 दीस जाले एसी चलोना फ्रायडे सॅटरडे चलना कालबान चलना आहलोली मागीर काल इंस्टाचेर इंस्टाग्रामाचेर बेश्टे अशें फोल्ड करताले काय ना लोकांक बेश्टे भोवलो म्हणून सो थिंग येयलें सर्विसींग इन गोवा म्हणून अशें सो थिंगसून मेसेज घायली गेली फाटी केलो न्हू ती सर्विसींग इज बेस्ट आहलो पूण म्हाका तेंकोन कॉन्टेक्ट नंबरूय ना तेंगे कांय ना म्हाजो मोबायल हें जालो सगळें गेलें तेणी वेट सर्विसींग केलोलें वेट सर्विसींग केलो सर्विसींग तेंगे बरें जालोलें बरें जालें पूण तेणी तें वयलें हा न्हू क्लिप आमगे ते मोडलें म्हाका खबर ना मोडलें म्हण जेन्ना हांव क्लीन करूंक गेलें न्हू सगळें एसी भितरलें तें आसत तें तेन्ना चोयलें तो वयलो मोडलो आहा मागीर कितें कोत्तोली सो आसती म्हणल्यार आतां तशें दवरलें आतां पयर पुसिली कुलींग जायना तो धुल्लो आहा म्हणून कुलींग जायना अशें जालें पुसून बायन चोयत जाल्यार नो यूज कुलींगूच जायना आनी मागीर कंप्लेन दिलें मागीर तेणें मेसेज केलो हाले केन्ना येवं काय हाली यो कित्याक जायना न्हू सोंसूंक गरमी सोंसूं जायना म्हूण येता म्हणूं लागलें हाल्या प्लस हो आमगे फॅन तेगे ते कितें तरी गेला तो चलना म्हणल्यार स्लो जाता आनी बाबागे चार्जेबल फॅन आहा तो तेगे चार्जर थिंग आहा चड आहा चार्जर हाडून हांवें दिसोता थिंगा उरलो आनी दुसरो चार्जींग आहा तेका लागना म्हणटकीर चार्जर थिंगा आनी आमी काय म्हाका आतां रिसंटली रावपाक गेलेली न्हू तेन्ना हांवें तो फॅन बी सगळें घेवन येयलो पूण चार्जर हांव विसरोन येयलें आनी मेफिगेन एक पावर बँड आहा तेन्ना तो भायलो हाडलेलो तो मोटेलो जोडोलो म्हूण तो थिंग्स हाडून गेलो आनी मागीर बारीक आहा तो घेवन गेलोलो सो तो मोटेलो हांवें पाटेन कित्याक जावं हिंगा बाबा बी पांयार बी उडयत म्हूण आनी तो हांव थिंगा धरून येयलें पूण तो आहल्यार तो तेका चार्जींग करूंक मेळटलो आनी जो पॉयंट्स आहाय ते हें ना तेका आतां तोय ना काल सारकें जायना जालें गरमेन सारकें कांय करूं ना काल काय शूट बी कांय करूं ना काय व्लॉगू करूं ना आयज आतां व्लॉग कोता मंडे आनी हो व्लॉग कितू मिनटाचो जातो तो चोयतलें आनी मागीर तुमकां सांजचे घालतलें आनी चोयतलें कशें आनी चोय हा तेन्ना मोहला गेम खेळटालो हेडोन बीन म्हणलें कितें गरज जायना पूण राती बाय ग्रेस ऑफ गॉड राती एसी बरी जाली ऑटोमॅटिकली सारकी तोंड राती आयज कसो जालो
आणि तरी पण त्याला फोन मारलेला पूण येता म्हूण हें कराना जाल्यार यो म्हळें पूण लायट ना म्हळें लायट ना आहलोली तरी पूण हें करान तर लायट येतो न्हू म्हणून लायला जाल्यार म्हाका खबर ना लायट येतो काय ना ती पूण तूं मातशें लेटूय यो सो तेन म्हाका आतां सांगिलां पूण येता म्हणून बाय 25 ऑलरेडी लायट धाडली आतां चोवया आणि कितें म्हणटाय ते म्हाका वागल्या मुगेलाचेर उपाट येईल ते म्हाका दोनूय चॅनलाचेर येताय कमेंट्स ते की मातशें स्लो उलय म्हणून कशें म्हणून म्हाका कांय कळना मागीर टोनू उलोवपाचो फास्ट टोन काय तो मागेलो म्हाका कळना आतां कशें कितें करपा तें एडिटिंगाक एक ऑप्शन आसता स्लो करपा पूण तें स्लो करीत जाल्यार एक उतर आतां उलयल्यार एक उतर 5 मिनटां अशें सेकंड्सान दुसरें उतर येता स्वता चित्ता तशें करूं काय म्हणून Fire game is not there, Rajat. That is on Papa's mobile. तर गेमी माझ्या मोबायला डाउनलोड करून नाही तर मागे मोबायलाचेर हे आहा न्हू सगळे पापा इज नॉट देयर न्हू पापा शिशी इज नॉट देयर न्हू सो डॅडी आनी माझी भायसलो आहा सो डॅडीन मोबायल येयला अशी तो ऑन ना मोबायल मातशें पयस गेले तेका लागून मोबायल येयला नो आय डिडंट पुट फॉर चार्जिंग टेक दीस गेम खेळ सो ते मोबायलाचेर न्हू ती फायर गेम म्हणल्यार नॉर्मल गेम ती रनिंग गेम ती एक लेवल येयले पर्यंत फायर येता तू जाय मोठा No, I didn't put for charging. That Papa took. Papa were not there. No, Papa took the mobile. You play this game, take bus game. तुम्ही तर बाबा मोबाईल बी चोडो गती नाही रे काम चोडो गत पूण अशें सकाळचे अशें दिता मागीर गाडयांचे होता आय डोंट नो यू सर्च के मागीर आपल्या गाडयांनी येता बर हॅपी हा तो मेफीक कोण तेगे कलिगान कोण तेगे फ्रेंडान कितें गाडी दिले तेका कितू हाय 60 हाय म्हूण सांगतालो 60 धाकटी दिव आनी तेका लायक न्हू धाकटी गाडी गेली पेटी तेका हांवें घेयलोल्यो 4 फायर ब्रिगेडाचे 4 आनी एक माशेना चेड्यान दिलो तेका गाडी 5 वयर एक फॉर्मासीन ब्रश घेत तेन्ना एक ब्रश घेत तेन्ना एक गाडी मेळ्ळो तेका लायटीची सो त्यो हाय तेका म्हणून आतां 60 गाडयो दिले हूं तेणी हांवें मागीर म्हणलो तेका सांगता पयशे बी ती घेयनाय म्हणून दी म्हणलोले पयशे कशी घेयनाय म्हणटा ती दिले फोटो धाडूना व्हिडियो धाडलो सो तो आतां येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां ही पाडी बोर घे हको दादा कार घे कितें जाय रे कार जाय आनी दादा हकोत कार घेवन घेवन कितू घेयले तेणे भरपूर गेले तरी एवरी टाइम भायर सरल्या उपरांत घेता आनी व्हिडियो बी कांय करून धाडूना पासपोर्टा पळय भायर गेलो पासपोर्टा नो म्हणून रिकॉर्ड करूना मातशें म्हूण सांगता चोवया चोयता फ्रेंडाचे ते तरी काल येवन गेलो तो मनीस तो चोवन गेला सो तेगे तेन्ना थोडी क्लिपींग काडूना ते गेले तो येवन गेलो न्हू तेन्ना कितें जाय ते सांगिला सो डॅडी ते हाडूंकूय गेला सो तो येयले उपरांत ते करता फॅनाचे काम आनी थिंगा आमची चोणे वचपा जाय कितें प्रॉब्लेम थिंगा कोणे प्रॉब्लेम जाला अशी म्हाका अशी मेसेजी म्हणल्यार मेसेज सांगतालो बील येयलो हा वर्सान भर म्हणून हांव गुगल पे करता न्हू सो हे पाटी म्हाका सांगोकूच ना मेसेज आनी पयर फाटल्या दिसान गेलो न्हू तेन्ना हांवें बील चोयलें आनी फारीक केलें पूण हांव गेलें 15 तारीख आनी बिलाचो लास्ट डे आहलो 2 तारीख हांवें बील भरलें आनी तेजे उपरांत पूण मागीर डेट चोयल्या 2 तारीख लास्ट डे जालो म्हणून आतां ह्या म्हयन्यान बील कशें येयलां कितें येयलें तें म्हाका कळपा ना न्हू सो मेसेज म्हणलोलें मातशें खबर काड आनी सांगा बिलाचें जाल्यार फोन मारल्यार कोण घेवंक ना फोन मेसेज बी कांय रिप्लाय करूंक ना अशें जाल्यार आसतया म्हणलें हांवूय चोयता म्हणलें मोदें वचोन कितें आतां आयज मंडे न्हू विकान मागीर पावट पडटली म्हाका बेश्टी ना येयल्या वचोन भरूंक जाय न्हू बेश्टी पावट पडटा परतून वच यो अशें जाता पयसूच वाट जाता न्हू तेका लागोन हातूय दुखोता मागीर म्हाका मागीर जायना आतां गाडी चलोवंक फकाण कशी सामका मागीर चलयत न्हू हात दुखोन येता सारको चोडदा चोडदा कांतूर पयस जाता पूण आतां एक सायडीच्यान बरो जाला वस्तू न्हू मोटेलें बोगलां दाखयता तुमकां मगे मोटूका बोन येयलें तें तिन्न गेल्लोलें उलो मारलोलो मोटू यो गो म्हणून येयला तो चोयता
कित करपाचें ओ मोटू मोटू खूंय गेलो गो मिठू ओ मिष्टू उलोवन तें मिष्टू चिचोले या मुगो रावपाक तुला शेपडी पळय चिचोले या म्हणल्यार शेपडी हालयना वयची न्हू आमी हिंगाच रावया न्हू मिठू ओ मिष्टू चल चिचोले या म्हणल्यार भिता सो कितले गेले आपले घरान बाबा जायचं ट्राय करून दे सो गायज तुमकां मागीर मेळटा ओके एसी वालो येयलो आमगेलो कोता हय जालें मागे काम एसी वालो येयलो तो कोता मेकानीक आनी व्हडलें काम जालें तें कितें तो सावथानूय येतूय सो तेंची एसी म्हाका हें करूंक जाय सर्विसींग करपा जाय सो ताका हांवें डेट दिल्या खंयच्या डेयाचेर यो म्हणून कित्याक थिंगा आतां हांवें कबड बसयलो न्हू सो ताका लागून त्या कबडीचेर चडोन करचें पडटलें कितें तें म्हाका खबर ना सो ताका सांगिल्लें तो बारीकूय आतां कबडार चडल्या भायर कांय प्रॉब्लम जावपा ना सो ताका लागून हांवें सांगलां ताका यो म्हणून थिंगा सर्विसींग करपाक आनी सगलें बरे भाशेन जालें लायटी बिलाचे प्रॉब्लमूय सॉल्व जाले मागीर एकले फ्रेंडांक सांगलो हांवें अशें अशें जालां कितें करूं काय म्हूण सो तेणें म्हाका सांगलें तूं तांकां बील येतलें आनी तुका मेसेज मेळटली बील येयलां काय ना तें टेंशन रावनाका जीपेचेर सोन एक ऑप्शन आहा तेजेर सोन तुवें नंबर घालपाचो आनी त्या नंबराचेर तुका डिटेल्स मेळटली सगळी म्हणून सो तशें केलें बील म्हाका कडेन नाहलोलें पूण म्हाका कडेन हें आहलो फोटो आहलो बिलाचो कित्याक पयलीं मॅफी म्हाका फोटो मारून धाडटालो बिलाचेर मॅफीक पयलीं येतालो फोटो धाडटाली ती आनी मॅफी म्हाका धाडटालो बील येयलां अमकें हांव अशें म्हणून सो तो बिलाचो फोटो आहलो न्हू बऱ्या पडलो सो बिलाच्या फोटोवाचेर सोन हांवें ते नंबर काडलो आनी जीपेचेर सोन चोयलें सो ते एडजस्ट जाले पयशे पयलीं लेट पयलें न्हू 2 तारीख लास्ट डेचे 15 तारीख वयला सो ते एडजस्ट जाले पयशे आनी आतां खंयचे पयशे येयले न्हू आतां कितू येयले ते हांवें गुगल पेचेर केले सो ते सांगता म्हाका फ्रेंड म्हागेलें तें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामां आहा सो ते म्हणटालें तुका एवरी मंथ नोटिफिकेशन येतलें बील अमके डेटी अमके येताय टोटल तूं तिन्याचेर तुवें पे कर थिंगा आनी कितू पयस वचपाक गरज ना बेश्टी गाडी चलोवपा भायर टेंशन ना सो थँक्स टू जिजस खंयच्यानूय वे तो म्हाका काडटा टेंशन घेयना तूं म्हणटा आपूण आहा तो आपूण सगळें चोयतलें सो तुमगे बी कितें आहा तें सगळें तेजे पांया कडेन घाला सो सगळें चोवन घेतलें सो हांवें मागीर सगळीं कामां जालीं तो एसी तो कोता फॅनाचो डॅडी घेवन येयला बट तो फॅनाचो आमचो हिंगचो मनीस सो करून दितलो फॅन सो तो नाचोता डॉक्टर येयलो खंय एसीचो सो एसी क्लीन कोत कितें गॅस काबार जालें म्हण कितें सांगता सो तो घालून जाय दिसता सो चोयता मागीर मेळटा तुमकां आमी चोवपा जाय डॉक्टर अंकल कितें कोता तो सो ताका दाखोवपा वता डॉक्टर अंकल कितें कोता तो ओके अशें कोता चिट्टें केलें ताका तें वतान भायल्यान तो दूद न्हू तें सगळें वतान आनी गरमी जाली सो ताका लागून ताका चललें केलां आनी दिता तो तें दिता ताका पिवपाक तेणें धुला हेचे सगळे कचऱ्याचे धुवन सुकोवंक घायला तें धुला आनी सुकोवंक घायला तेणें आनी वचूं खेळटा बाबा सुकयला सो गायज आमगे एसी जाली तेणें बरी क्लीन केला नीट एंड क्लीन अशें डर्टी बी वर्क ना तेगे सारको क्लीन नीट एंड क्लीन सारकें वॉश करून बी सगळें भितर भायर सगळें आनी रेट बाय रिजनेबल रेट आहा आमगे तरी गॅस गेलोलो म्हणून आमकां मातशें हें जालें पूण अदरवायज रेट बाय रिजनेबल आहा तुमकां कोणाकूय जाय न्हू जाल्यार ते कॉन्टेक्ट करा आनी तेगे नंबर न्हू डिस्क्रिप्शनान घालतलें उगडासान घालतलें नाजाल्यार कमेंट सेक्शनान घालून पिन करतलें सो वयर तुमकां तो दिश्टी पडटलो सो नॉर्थाकूय येत थंय तो आनी सावथाकूय येत थंय सो प्रॉब्लम ना खंय तुमकां जाय थिंगा येतो तो चेक डायरेक्ट कॉल करूं जाता ना व्हॉट्सएप करूं जाता कॉल करून व्हॉट्सएपार हाय मेसेज बीन घायला तो रिप्लाय रोखडो करता ओके सो तेका दाखयता तेका सांगो लायता तुमकां मातशें हा अजून नॉर्थ साउथ दोनूय हा दोनूय कडेन येत थंय तो हा ऑल ओवर गोवा येत थंय तो आनी तेगे नंबर दिता तुमकां तुमी तेका कॉन्टेक्ट करा ओके आतां हांवें चिचोणे आपयलें तेका अमके डेटीर आपयला कित्याक आमकां तेगे वर्क बी लायक जालो क्लीन नीट क्लीन तेगे वर्क
बरें सगळें जाल सगळें सांगता सगळें सो तुम ते कॉन्टेक्ट कराय ओके आमकां मागीर मेळटा एसी सर्विसिंग, रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन अब सिर्फ एक कॉल पर पूरे गोवा में उपलब्ध। अभी कॉल करें पाशा एयर कंडीशनर और पूरे गोवा में हमारी सर्विस का लाभ उठाए। अब गर्मी को कहें अलविदा, क्योंकि पाशा एयर कंडीशनर गोवा हमेशा है आपके साथ। अभी कॉल करें 8941010444। पासा एयर कंडीशनर, एसी रिपेयर, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग ऑल ओवर गोवा। गाइस तो गेलो आनी तेन्ना 3500 गॅस भरपाचे घेयले एसीचो गॅस तुमकां कितें आयडिया जाल्यार म्हाका सांगाय 3500 गॅस घेयल्या आनी 1700 सर्विसिंगाची घेयल्या वेट सर्विसिंग कशें केलें तेणें ते लास्ट टायम तेणी केलो तेन्ना हिंगा सगळें ते पायप बी काडून वॉश केलो तेणें आख्खें वॉश केला काडून भायर व्हरोन आनी भितर अशें उदी भायर घायलां सो ते आहलो तेगे सर्विसिंगाचे सो तेंगे डिस्क्रिप्शनान नंबर दिला ते ऑल ओवर गोवा कोट खंय तो सो रेटीचे हांव नॉक ऑन गॅस कितले बोताय ते पयशे सो तेजे म्हाका ओके कॉस्ट दिसले गॅस 3500 म्हणल्यार म्हाका लागले मातशें चड म्हणून पूण ओके घायलोल्याक आतां बाबा जालो ऑलमोस्ट 2.5 वर्सांनी गॅस अशें भरून नाहलो आफ्टर 2.5 वर्सांनी अशें भरून गॅस तेका लागून केला आनी चोया कशें कितें ओके आनी आयचो हो मी ब्लॉग हिंगा काबार करता नाजाल्यार चड व्हडलो जातलो सेकेंड हाफ आहा तो तुमकां फाल्यां मेळटलो चोवपाक ओके सेकेंड हाफ फाल्यांचो भितून घालपालें आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता आनी एडिट करता आनी समतो अपलोडार घालता सो सांजचो तुमकां आयचो ब्लॉग मेळटलो आयच्या दिसाचो